नमस्कार. आयज हांव सगळे म्हाजे पंच वांगड्याचे देव बरें करूं म्हणटा. तेणी म्हाका विश्वास दवरून म्हाजेर आयज म्हाका सरपंच केला. तशेंच आमचे सर सुदीन ढवळीकर जेणे आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेणे आमकां सगळ्यांक तिकोटीन दवरून म्हाजें नांव प्रपोज केलें की आमकां सगळ्यांक हे सगळे पंचायती हे राखतली आनी ते सगळे म्हाजे बरोबर रावले आनी तेजे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाकीचे कोणाचे म्हाका हातभार लागला म्हाजे मित्र बाकीचे सगळे तेंचेय बीन देव बरें करूं म्हणटा. जशें तुमी आतां विचारले ते प्रमाणे फुडले डेव्हलपमेंटल वर्क्स जी आसा ती सगळे वार्डांनी जातली. आमी कोणाचे बद्दल गैर धरचे ना, कारण जे कितें आसा ते आमी सगळ्या सरपंच जाल्ले कारणान सगळ्या वाठारांत सगळ्यांचो सरपंच आसता. सगळ्यांची आमी कामां करतले आनी बरें जे उदरगतीचे पावल आमी फुडें वचतले. आतां मेजर वर्क म्हणजे अशें पेंडींग कितें आसा आनी त्या संदर्भात तुमचो कितें विचार आसा? मेजर वर्क्स म्हणजे जे आतां सद्याक म्हणल्यार जे इलेक्ट्रिसिटीचे जे आतां लायन रोड फोडल्यात ते आमकां पंचायतीक घेयना, पूण ते PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे कितें काम आसा ती कामां आमी करून घेवपाचे प्रयत्न करतले. तेजे ऑफिसरांनी म्हणजे आमचे सराक मेळून जी कामां आसा ती आमी कंप्लीट करतले. प्री मान्सून कामाच्या टायमारूच सरपंच हांगा पदरिका आशिल्ले, सो आतां प्री मान्सून कामां उरल्या ना, आमचे थोडे प्रमाणेन उरल्या, थोडे प्रमाणेन जालें. म्हणजे कितें उरलें इनकम्प्लीट ते आमी कंप्लीट करपाचे प्रयत्न करतले. त्या तुमी पंचांक अलॉटमेंट करून ना ते कामाच्या संदर्भात केल्ले जे फाटल्या आमचे लास्ट आमचो एक म्हयनो डेप्टी सरपंच आशिल्ले आमचो बरोबर आसा. तेणें आमकां तेजे थ्रू आमी कितें प्री मान्सून जी वर्क्स आशिल्ली ती आमी कंप्लीट थोडी प्रमाणान उरल्या, थोडी प्रमाणान केल्या ती आमी कंप्लीट करपाची विदीन 15 days कारण मनसून तोंडार आसा. ओके. आमी 15 विदीन 10-15 days भितर आमी ते कंप्लीट